हाय गाईज. हांव आत्तां पळय कामाचो पावला घरा आनी पेडण्यां आसलो रेल्वे स्टेशनार. आनी तुका सांगपाक म्हणल्यार कामां आसलो पळय तेन्ना की कोंकण कन्या गाडी जी वयता न्ही मडगांवच्यान CST, त्या गाडयेन थिवी टू पॅसेंजर गाडी रनींग आसतना चडटालो दिसता आनी तो स्लीप जावन पडलो. कळ्ळें? स्लीप जावन पडलो आनी तो ऑन द स्पॉट सोमती तकली सोमती तेजी व्हील आसता पळय त्या व्हिला पोंदाक सारकी व्हिला पोंदां येयली. सांगपाक म्हणजे अशें फस्ट टायम जावंक ना, खंय 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 जायत आसता. सो लोक तरी कांयच म्हणजे जो लेसन घेवपाक जाय पळय तो घेयना. सो तुमकां सांगपाक म्हणल्यार केन्नाच जेन्ना ट्रेन वयता आनी चलता तेन्ना गाडयेन चडनाका, कित्याक गाडी ऑलरेडी 2 मिनटां रावता. कळ्ळें तुमकां? सो थोडे कितें करता, थोडे पावस येता पळय, पावस आनी परत सुरू जाला. थोडे कितें करता, थोडे ऑन द स्पॉट गाडी येयली न्ही काय टिकेट घेवपाक धांवतात. कळ्ळें? सो तशें केन्ना करप ना. तशें आनीकूय ट्रेनी आसता, दुसरी मातसो लेट जाल्यार उपकारता. कळ्ळें? फाल्यां तुमी कामाक लेट जालें जाल्यार मातशें कामार तुमी समज आवट ऑफ स्टेशन वयता, दुसरे कडेन कामाक वयता, थंय तुमी सांगूंक शकता न्ही की आमकां मातसो लेट जातलो, हाफ डे मारप. कितें जातलें, सॅलरी वयतली हाफ दिसाची कितें तुमकां आसता पळय सॅलरी, तो हाफ सॅलरी वयतली. सो टायमार पावपाक जाय म्हणून तुमी जे बेगीन चडटा पळय ऑन द स्पॉट टिकेट घेवन, जाल्यार थोडे टिकेट आसतना जे बिंदास रावता, गाडी चडत ना. आनी बिंदास चडटात. मागीर गाडी वयता पळय तेन्ना मागीर ते हिरो कशें अशें धरून हँडलार धरून अशें म्हणजे एका पांयार म्हणून चडटले. टायम सांगूंक शकना कोणाचो केन्ना वायट आसता तो. आतां पळय हो तो चडटालो मनीस न्ही, तो कितें, तो हात तेजो वयर धरलो, सुटलो आनी सोमतो ते भितरल्यान पडलो सुद्दां कितें तकली वयर गेली सोमती पोंदां. कळ्ळें? सो तशें केन्ना करनाका. सो तुमचें लायफ एकदांच गावता, परत गावना लायफ. सो मातशें सेफ्टी प्रिकॉशन्स घेयात. बरें सुशेगाद 2 मिनटां ट्रेन रावता, नॉर्मल स्टेशनार 2 मिनटां रावता आनी जंक्शनाचेर 10 मिनटां रावता. सो सुशेगाद चडा, टायमार चडा. मातशें ट्रेनीच्या पयलींच येवन रावा, एक 15-20 मिनटां पयलींच पावा स्टेशनाचेर. कळ्ळें? सो ते सारकी इम्पॉर्टंट थिंग्स. कळ्ळें न्ही? सो चला गायस, बाय. जेवंक ना अजून, आतां न्हांवपाक जाय आनी जेयतलो आतां. सो चला गायस, बाय. भूक लागल्या म्हाका.